काल आम्ही ऐकले की सीएमान लॉट्स काढले आणि खंय तरी 2 नांवां आयिल्लीं तितूर तुजें एक नांव काडलें तितूर तूं चेअरपर्सन म्हणून PMCचो हे जाल्लो आहा म्हणून. सो आयज म्हाका दिसता नॉमिनेशन आशिल्लें की कशें कितें हें आसलें. पयले प्रथम हांव गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सर, तशेंच गोंय राज्याचे कृषी मंत्री उमाविस्त रवी नायक सर, मागीर आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद तनावडेकर सर यांचे, तशेंच आमचे अर्बन मिनिस्टर बाब विजीत राणे यांचे सगळ्यांचे हांव आभारी आसा. कित्याक एक संद ही म्हाका काल जशें मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली आणि ते बैठकीक म्हाका फॉर्म भरपाक लायलो, ते प्रमाणे आज हांवें नॉमिनेशन फायल केलें आणि आतां 12 पर्यंत आनी कोणें फॉर्म भरलें ना. सो तेन्ना म्हाजें एकूच हांगा फॉर्म पावल्लें आसा, म्हणजे आज हांव डिक्लेअर जाला. ऑफिशियल जे पळय आसा ते फाल्यां 11 आमचो फोंडेचो डेप्युटी कलेक्टर शुभम तो येवन फाल्यां ऑफिशियल डिक्लेअर करतलो. आनी आमी पळयलां की फाटल्या फावटी चेअरपर्सन म्हणून रितेश नायक आशिल्ले. खुबशीं डेव्हलपमेंट कामां फोंड्या भितर जाल्या. सो उरलेलीं कामां तूं मुखार घेवन वयतलो काय कशें कितें तुजे फुडें काम करपाची पद्दत कशी आसतली. हय, पयले प्रथम हांव आमचे आदले नगराध्यक्ष बाब रितेशाकूय धन्यवाद म्हणटा की ताणें जी हांवें ते फुड्यान तेजी कारकिर्दी फाटले 2 वर्सां तो चेअरपर्सन आशिल्लो. हांवें फुड्यांच्यान तेजें काम पळयलां. ताका कामाची बरी तळमळ अशी आशिल्ली की 8-8 दिसां सुद्दां 1-2 3-3 फावटी आमी बरोबर हांगा पणजे वताले आनी तो सारको फॉलोअप करपाक कसलीं कामां आसूं आमची पणजेची. आज पळयची आमकां दिसता आज येदे व्हडले आमची क्रेमिटोरियम जी जालें ही ताकाच लागून हांव म्हणूंक शकता. कित्याक हांवें पळयलें न्ही जी सोडा फाटी लागून सामको इतलें काम करून घेतालो. आनी मागीर तशेंच आमचे हें पळय आज गोशाळा जाली आनी येदी व्हडली मार्केटांत जवळ जवळ 1 कोटी वयर रुपयांची शेड आज गरीब लोक आमचे 4 तालुक्याचे लोक जे थंय बसतात आपले पोटाचो उदरनिर्वाह ते करतात. सो ही ताकाच लागून रितेशान हें बरें काम केल्लें आसा. आनी जी पेंडींग कामां आसा फुडें आमचें आतां आमी पे पार्किंगाचें आमचें आसा व्हडलो जें जावपाचें आसा पे पार्किंग. मागीर आमचो हो जो गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट आसूं, मार्केट आमचें जे मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा तो फुडल्या म्हयन्याक ऑलमोस्ट फुडल्या म्हयन्याक तेजें ऑक्शन जातलें, तो सुरू जातलो. अशें करून ज्यो बाकीच्यो येवजण्यो ज्यो ताणें चालीक लायल्या ताका आमी आमचे कडेन म्हणजे म्हाजे कडेन जाता तशें विथ द सपोर्ट ऑफ आमचे गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री तशेंच आमचे कृषी मंत्री बाबा रवी नायक सर यांच्या आदारात फुडें वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. बरेच वर्सां तुमी म्युनिसिपालिटीक काम केलां. आयज खंय तरी त्या खुर्चेचेर बसून एक तुमकां एक योग आयिल्लो आसा त्या खुर्चेर बसून काम करपाचो. कशा पद्दतीन पळयता हेचे कडेन? खरें बरें दिसता कित्याक इतलीं वर्सां हांव सर रवी नायक सरा कडेन हांवें काम केलां आनी हांवें पळयलां आनी 1-2 चान्स हो सेकेंड टर्म म्हाजो एज अ कावन्सिलर. आनी म्हाका दिसता की एक खंयच्यान तरी एक फळ मेळ्ळा अशें की लोकांची सेवा करपाक हांव सदांच फुडें आसता. केन्नाय पळयात म्हाका कसलें कामां कितें आसूं. सो लोकांची कामां कितें आसूं ती काम करपाक लोकांची कामां करपाक जाय जाल्यार लोक तुका फाटल्यान तुजे रावतात. तेन्ना कसलीं कामां आसूं आनी आमचो बाब रवी नायक सराचो म्हाका सदां सपोर्ट आसता. सो तेन्ना तांच्या मार्गदर्शनान हांव फुडलें जें कितें आसा तें करतलो. सो बाकीचे कावन्सिलर आसा तेंच्या वार्डान कामां आसा. सो कशें कितें सगळ्यांक प्राधान्य दितलो काय कशें? आमी सगळे जे आज 15 जाण कावन्सिलर आसात आमी 15 वार्डांनी आमी खंयच आमी भेदभाव असो करपाचे ना. आमी सगळ्या 15 वार्डांनी आमी न्याय दितले. सगळ्यांक काम अशें सगळ्यांची वार्डांनी काम करतले. थँक्यू.